तुजोय पाड्योपूत मोची कापोडूय आसोय मोचे पापोड उपकार पोड दोयाळ काळजान विसरो घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेंग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना. भाव भयणीनो, रेतीराचो निमणो वेळ आनी रेतीराच्या संपादनेचें हें मीस. हें मीस सुरू करचे आदीं आयच्या ह्या आयताराचे खासियत खेरीतपण तुमकां सांगता. आयज चवथो आयतार आनी चवथो आयतार आसा ताका लेतारे संडे अशें म्हणटात. म्हणल्यार खुशाल बरीत जावपाचो, खुशाल बरीत जा जेरुजालेम, रिजॉयस ओ जेरुजालेम. हें मनान दवरून आयज लेतारे संडे अशें म्हणटात, खुशालकायेचो आयतार. तर ह्या आयताराक आयज जी न्हेसवण घातल्या याज्ञिकान ही कसलो रंग? रोज कलर. कोंकणीन कितें म्हणटा ही? गुलाबी. गुलाबी गुलाबी रंगाची. आख्या लँड सिजनाक आमी दुसरो रंग घालता, खंयचो? वायलट रंग घालता. आयज हो खुशालकायेचो आयतार, जाल्यार सगळीं खुशाल जावपाक जाय. आमचो रेतीरूय सोंपला म्हणटच खुशाल जावपाक आमकां आनीक कारण. तर खुशाल जावया. आयज खरेपणी वाजोंत्रां वाजोवंक जाता तशें बरयल्लें आहा हिंगा. संगीत वापरूं येता. म्हणजे उरलेल्या दिसांनी आमी म्युजीक जी आसा, वाजोंत्रां आसा ती कमी दवरपाक जाय. तशेंच आयज हेंय बरयल्लें आसा, वेदी फुलांनी नेटोवं येता. ह्या आख्या लँड सिजनान आमी आल्ताराचेर फुलां दवरिना, पूण आयच्या दिसाक, ह्या आयच्या आयताराक लेतारा संडे, आयज आल्तार फुलांनी नेटोवंक जाता. तशेंच 2 फेस्तां आतां येवपाचीं आहात. मार्चाच्या म्हयन्यान एक येतलें सान जुजेचें 19 तारखेर, आनी त्या उपरांत मागीर 25 तारखेर येतलें सायबिणीचें एनान्सिएशनाचें. त्या दिसाकूय बीन फुलां घालपाक जाता. जाल्यार आयच्या आयताराक आमी खेरीत भाशेन पवित्र स्नान घेवपाक जी तयारी करतात तांचे पासत मागतात. आमचे फिरगोजीन ह्या वर्साक 4 जाणां, म्हणल्यार एक आख्खी फामील, एक बापूय, एक आवय आनी तांची 2 जाण भुरगीं पवित्र स्नान घेवपाचीं आसात. जेजूक मानून घेवन ती क्रिस्ती धर्मान भितर सरतात. तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. पास्कांचे जागरणे दिसा तांचें पवित्र स्नान जातलें. आयज तांचे पासत, हे 4 जाणां पासत, बापूय, आवय, एक पूत, एक धूव, तांचे पासत आमी मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी ह्या आयच्या आयताराच्या मिसाक आनीक ह्या संपादनेच्या मिसाक देवा मुखार दवरुया. सगळीं ते साव आमच्या मनान हाडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, मागणे, उपास, धोणवण आनी दोयाल कोरण्यो करून आमचे प्राचीत फुडें व्हरतना आयज
प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयताराक पवित्र सभा आमकां आनंदभरीत जावंक आमंत्रण करता. हाचें पुरतें कारण म्हणल्यार जेजून आमकां फावो केल्ली सोडवण. जेजून आपल्या सोडवणेच्या गुटा वरवीं आमकां देवाची दयाळाय चाकून दिवन देवाच्या गोपांत आमकां विंगयली. ही कुशलकाय आमी आयज अनुभवता. ह्याच पासत ह्या मोगाची ह्या आयताराक आमी लेतारे आयतार वो आनंदाचो आयतार म्हूण वळखता. देवाच्या मोगाची वेंग आमकां फावो करून आमचें जिवीत जेजून उजवाडान भरलें. आयचो विशय सोम्याच्या एकवटांत उजवाडांत जेवून बोरवासो फाकोया हो विशय आमच्या काळजा मनान बाळगून सोम्यान आमकां फावो केलोलो आनंद आनी उजवाड आमी सदांच जिवाळ सांबाळूंक आनी दोयाल कोरल्या उद्देशी तो दुसऱ्यांक शिपडावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी फावो ते परी हे रितीन वांटो घेवचे पासत सगल्यो आमच्यो चुकी आनीक एक पावटी मानून घेवया आनी उगडास करून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. बापा सर्गीच्या, तूं आमकां सगळें उक्तेपणी दाखयताय, तरी पूण जायते पावटी आमी ओत्मीक कुड्डेपणान जियेल्या. सोम्या काकुतकोर, सोम्या जेजू, तूं आमचे पासत खुर्सार मरून तुवें आमकां सोडवण दिल्या. पूण तरी आसतना ह्या सोडवणेक आमी फावो ते परी मानून घेवंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या, तूं आमकां दिसाच्या दिसाक आमचें क्रिस्ती जिवीत नवसरलेलें जिवीत जिवंक आपयताय. पूण नवसरणी जायते पावटी आमकां इल्ल्याशा वेळा पुरती जाल्या आनी त्या उपरांत नव्यान आमी त्याच पातकांनी लढत रावल्या. सोम्या काकुतकोर, निसर पदवेदार देव आमची काकुतकोरू, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या शब्दा वरवीं मनशा कुळाचें संदान तूं अजापांनी शेवटाक पावयताय. येवची आसा ती दोबाचीक परब खरे भक्तीन जिव्या भावार्थान आनी संतोसाच्या उमाळ्यांनी समरंभूंक तुजे क्रिस्ती परजेक बळ दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तुज्या आयदनांत तेल भर आनी वाटेक लाग. बेतलहेमाच्या जेसे सरशी हांव तुका धाडटा, कित्याक ताच्या पुता मदलो हांवें म्हाका एक राजा वेंचून काडला. थंय पावतच सामुएलान एलियाबाक पळयलो. तेन्ना ताणें आपल्या मनान चिंतलें, होच जावंक जाय तो सर्वेस्परान वेंचून काडलेलो. ताचे मुखार उबो आसा तो. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तो सुंदर वो व्हडलो मन पळयोव नाका, कित्याक हांवें ताका सोडला. मनशाचे नदरेन देव पळयना. मनीस बायलो आकार पळयतात, पूण सर्वेस्पर काळजाचो ताव घेता. जेसेन सामुएलाक आपले सातूय पूत दाखयले, पूण सामुएलान जेसेक म्हणलें, हांकां सर्वेस्परान वेंचून काडूंक नात. तेन्ना ताणें जेसे लागीं विचारलें, तुका इतलेच पूत आसात? ताणें जबाब दिलो, आनीक एकलो आसा म्हाका, सगळ्याहून ल्हान. तो शेळ्यांक राखूंक गेला. सामुएलान तेन्ना जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड. तो येसर आमी जेवूंक बसचें न्हय. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्याचो, सुंदर रुपाचो भुरगो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग. होच तो, हांवें वेंचून काडलेलो.
तेन्ना सामुएलान आपले तेलाचें आयदण घेतलें आनी ताच्या भावाच्या दोळ्या मुखार दाविदाक मागलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परतून म्हणयात, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बळेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देव जाणा तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भगवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, एका काळार तुमी काळोखांत आसल्यात, पूण आतां सोम्याच्या एकवटान तुमी उजवाडांत आसा. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेयात. खरेंच उजवाडाचें फळ सगल्या बरेपणान, प्रामाणीकपणान आनी सोतान दिश्टी पडटा. सोम्याक कितें मानता तें ओळखून घेयात आनी काळोखाची होलकी कर्तुबां कोत्तोल्या कडेन संबंद दवरूं नाकात. परतें तांचें पातोक तांकां दाखोवन दियात. ही गुपीत कामां कोत्ता तांची खबर पर्यान करूंक लज दिसता. पूण कितेंय उजवाडाक हाडल्यार तें कितें तें सारकें कळोन येता आनी कसलीय वस्त उजवाडाक हाडटोच ती आपुणूच उजवाड जाता. देखून अशें म्हणलोलें आसा, न्हिदलाय तो जागो जा, मेलोलांतलो उठून ये आनी क्रिस्ता जेजूक तुजेर पोजळून दी. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले वाटेन वेताना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? ताच्याच व ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान वो ताच्या आवय बापायन पातक केला म्हूण न्हय, पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उद्देशी परगट जावची म्हूण तो असो जल्मलो. दिसाचो उजवाड आसतना म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसर हांव संवसाराचो उजवाड. अशें उलयतना ताणें जमनीर लुती उडयली. लुतयेन माती कालयली आनी कालयलोली माती कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हणलें, वच आनी सिलोमाचे तळयेंत धू.
सिलोम म्हणजे धाडलेलो. कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताची शेजार सामारी आनी जाणी ताका आदीं भीक मागतना पळयल्लो ती म्हणूंक लागली, भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय? कोण कोण म्हणटाली, होच तो. दुसरी म्हणटाली, जावं नजो. पूण हो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. ताणें ताका विचारलें, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिलो, जेजू नांवाच्या मनशान माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हणलें, सिलोम तोडेन वचून धू. हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली. ताणें ताका म्हणलें, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकळो. आदीं कुड्डो आसलेल्याक तांणी फारिजेवांशी हाडलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडले तो दीस सोनवार आसलो. ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिजेवांनी नव्यान विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताणें कालयलेली माती म्हज्या दोळ्यांक काडली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसती पडटा. फारिजेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो मनीस देवाचो न्हय, तो सोनवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणां कश्यो करूंक शकत? तो कुड्डो जल्मल्लो म्हूण तुमी सांगतात, तो आतां कसो पळयता तर? ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो कुड्डो जल्मलो म्हूण आमी जाणाव. पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकळो. आनी कोणें ताचे दोळे उगडल्यात तेंय बी आमी नकळो. ताचेच कडेन विचारात, ताका आपली पिराय आसा. तो आपलें सांगतलो. ताचो आवय बापूय जुदेवांक भियेतालो देखून ताणें अशें सांगलें. कित्याक तो अभिशिक्त म्हूण कोणेंय मानून घेतलें जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण तांणी थारायलेलें. त्या पासत ताच्या आवय बापायन म्हणलें, ताका आपली पिराय आसा, ताचेच कडेन विचारात. तेन्ना आदीं कुड्डो आसलेलो मनशाक तांणी दुसरे पावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाची वाखाणणी कर. तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणाव. ताणें परतून सांगलें, तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना. एक मात हांव जाणा, हांव आदीं कुड्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसती पडटा. ताणें ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें तांकां जबाब दिलो, हांवें तुमकां आतांच सांगलां आनी तुमी तें कानार घेनात. आनीक एक पावटी कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमी ताचे शीस बी जावंक सोदतात? ते ताका अशें हिणसूंक लागले, तूं जाताचो शीस, आमी मोइजेसाचे शीस. देव मोइजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणो, पूण हो मनीस खंयचो आयला तें आमी नकळो. त्या मनशान जबाब दिवन म्हणलें, अजाप तें हें, तो खंयचो आयला तो तुमी नकळो आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्यांचें आयकना म्हूण आमी जाणा, पूण कोण देवाची भक्ती करता आनी ताची खुशी पाळटा जाल्यार देव ताचें आयकता. संवसार घडलोल्याक कोणें कुड्डो जल्मलेल्याचे दोळे उगडल्यात म्हूण कदींच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. ताणें ताका परतीपाळ केलो, तूं निबेल पातकान जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय? आनी ताणें ताका भायर घालो. ताणें ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर विस्वास ठेवूंक, तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो.
ताणें म्हणलें सायबा हांव विस्वास दवरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजून म्हणलें न्हीद करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. जांकां दिश्टी पडना तांकां नदर मेळच्याक आनी जांकां दिश्टी पडटा तीं कुड्डीं जावच्याक हांव आयलां. ताचे सरशीं आसलेल्या थोड्या फारिजांवांनी हें आयकून ताका म्हणलें आमी कुड्डे बी? जेजून तांकां म्हणलें तुमी कुड्डे जाल्ल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो, पूण आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या भाव भयणीन आयज जायतें व्हडलें ह्या दिसांनी शुभ वर्तमान आमकां व्हडलें मेळटा. आनी देवाचें उतर आयज आमकां खुशालकायेचें रिजॉयस ओ जेरुसलेम, लेतारे जेरुसलेम, खुशाल बरीच जा जेरुसल्या. तुमी खुशाल जालीं काय दुखी आहा हिंगा बसून? खुशाल आहा काय दुखी आहा? खुशाल आहा. आयज आमी खुशालू जावपाक जाय, कित्याक आयज काल पयर आमी जायतें बरें अणभवलां, ताचेर आमी आतां आनीक उलोवपाक नाका. आनी आयज देवाचें उतर जें आमकां सांगता खुशालकायेच्योच खबरो. पयल्या वाचपान आमी आयकल्या खुशालकायेची खबर दावीद हो एक बेस्तो तरणाटो जो गोरवांक राखतालो, मेंढरांक राखतालो. आनी देव सामुएलाक धाडटा ताका नवो राजा कसो मागूंक. जो पयलींचो राजा सावलू आसलो ताणें आपणाचो संबंद एके भाशेन देवा कडलो तोडलेलो पातकाक लागून. आमी ह्या दिसांनी आयकलां पातक कशे भाशेन आमकां पयस करता देवा कडली. आनी ह्याच पातकाक लागून तो आनिकूय जो इल्लोसो संबंद उरलेलो तोय सोडून गेल्लो. सावलून देवाक सोडलो आनी देखून देव ताका नाकारता. आनीक सावलू आतां राजा उरचो ना. झुजान सावलू मेलो. दाविदाक ताचे पयलीं विचून काडलो, चल वच. जेसे हाच्या पुतांतल्या एकल्याक हांवें विचून काडला. आनी देवान विचून काडला तेन्ना ही खुशालकायेची खबर घेवन जेन्ना सामुएल गेल्लो, सामुएल भियेल्लोय पयलीं, जरी तर हें सावलूच्या कानार पडत जाल्यार तो म्हाका जिवेशी मारतलो. सामुएल प्रवादी, पूण प्रवादी जावन तो भियेल्लो पयलीं. पूण देवान ताका सांगलें ना, चल वच, हांव सांगता तुका वच. आनी सामुएल गेलो. आनी आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां कशे भाशेन देव कोणाक विचून काडटा. मनशाचे नदरेन आरे बरो दिसता, व्हडले कुडीचो, हँडसम दिसता, झुजपाक बरो आसा, शिकलेलो, हें सगलें पडोंक ना. ही क्रायटेरिया न्हू. पूण तो म्हज्या काळजा सारको, दावीद म्हज्या काळजा सारको, ताका हांवें विचून काडला. आनी दाविदाक विचून काडलो. दावीद राजा जालो. खुशाल दावीद खुशाल. आनी दाविदा बराबर पोरजाय खुशाल. 40 वर्सां दावीद पातशाय उरलो. तातूंत भितर दाविदाच्यो चुकी आनी ताच्यो अशोकतायूय आसात. आनी त्यो अशोकतायेन आयच्या संदर्भान आमकां समजूंक, दाविदान जेन्ना आपणें चूक केली, पातक केलें, तेन्ना पातक रडलो. पातक मानून घेतलें, एक्नॉलेज्ड हीज सीन एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस. आनी देवान ताका बक्षिलो. खास्त लागता पातकाक. आनी तेंय सांगलें तुज्या जिवितांनी खास्त लागची ना, पूण तुज्या पुताच्या जिवितान तुवें केल्ल्या ह्या पातकाक खास्त लागतली. पातक खास्त घेवन येता. आमकां जाय जावं नाका जावं, देवाक जाय जावं, देव आमकां भोगसूंक तयार आसा, पूण पातकाक खास्त आसा. आनी ह्या पासत प्राचीत करूंक जाय. देखून कुमसाराक वेता आसतना ते नेमणे पाद्री सांगता न्हू, प्राचीत कर म्हूण. आयकलां तुमी केन्ना? लास्ट फादर कितें सांगता तें आयकलां? फकत जीं कोण कुमसाराक वयता तेंकांच खबर आसतली, जीं कोण कुमसाराक वचना तेंकां तें प्राचीत म्हणलेलें आनी खबर आसची ना. पेनन्स म्हणटा तें. कुमसार काबार जाता तेन्ना फादर सांगतात तुज्या प्राचिताक उमकें कर. आतांचें चडशें आमकां सुयेर पडलेलें आहा तें एक आमचे बापा मोड, एक नमान मरे मोड, एक मागणें कर, ओ जेजू मुखार थोडोसो वेळ सार. थोडे यादनीक सांगता आसतना सांगता भरपाई
समज तुवें तुज्या भावाचें नांव पिड्ड्यार केल्लें आसा, चल वच आनी तेजी एक बरी करनी वा तेचे एक बरो गूण आनी कोणाकूय सांग, हें प्राचीत कर. हांव तसलें सांगतां. तुवें जर तर कोणाचें नांव पिड्ड्यार केलां जाल्यार तेचें एक तरी कितें बरें आसतलें. कडेन 100 वायट आहा तेज्या जिवितान, आसली बाड्याक, देव पळोवन घेतलो. पूण एक तरी कितें बरें तुवें पळयल्लें आसा तें वचोन दुसऱ्यांक सांग. आतां प्राचीत हें प्राचीत केलें जाल्यार मागीर पोत्तून ती खास्त लागतली म्हणून भिरांत ना. इंडुलजन्स जें पवित्र सभा दिता, उगडास आहा, केन्ना दिता इंडुलजन्स? इंडुलजन्स म्हणटा तें केन्ना दिता? नोव्हेंबराचे पयलेर तावन सुरू जाता, ते 9 दीस वा 10 दीस. जरी तर सिमितेरीन वचोन एक आमचे बापा एक सोत मानता म्हणलें जाल्यार इंडुलजन्स लागता म्हणटा. उगडास आहा? तें इंडुलजन्स म्हणल्यार हेंच, म्हणल्यार पातोक जें आहा तें भोगसलें. तूं कुमसार जालो पूण तुवें प्राचीत फावो तितलें करूंक ना. देखून ताची खास्त ती तुका लागतली. पूण ते खास्तीक, ती जी खास्त उरलेली आसा ताका तो इल्लोसो पडपाक जाय, तें भोगसून काडप म्हणल्यार इंडुलजन्स. ही कुरपा, खेरीत कुरपा. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता ही बरींशीं उतरां सोंपता आसतना जरी तर तुमी आयकलां जाल्यार हें सगल्यांक गरज, भोव करून आमच्या तरणाट्यांक गरज. बरें करून आयकाय हांव, बरीं उतरां, सारकें उगडास धरा हीं उतरां सगलीं तरणाटीं. भोव करून न्हिदलाय तो जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठून ये. बरीं न्हू उतरां? न्हिदलाय तो जागो जा, मरणांतलो उठून ये. लागता आमकां आयज ती तरणाट्यांकूच न्हू, सगल्यांक आमकां. न्हिदलेलीं आहात आमी काय जागी आहा? आतां न्हू, आतां न्हिदपाक चान्स ना तुमकां. हांव फोर्सान बोळ मारून सांगतलो उठाय म्हण. आमच्या जिवितान न्हिदल्यांत आमी जागृत जावपाची गरज आहा. हय, जायत्यो वस्तू आहा जागृत जावपाक जाय. एक वस्त आतां आमच्या दोळ्या मुखार येता. एक कोवीड येवन गेलो, आजून जागृत जायना. तेन्ना जाल्ली कोवीड येयला तेन्ना सायबा बोगोस म्हूण. मागीर पोत्तून तें कोवीड जाग्यार पडलें, पोत्तून गेले न्हिदपाक. आतां पयलीं न्हिदेक पडलेले तेंच्याहून आतां चड न्हिदेक पडलेले आहात. हें करूंक वेळ ना, तें करूंक वेळ ना, मागणें करूंक वेळ ना, वाचूंक येवंक टायम ना, रितीराक वचोंक वेळ ना, कितेंय बरें करपाक वेळ ना, वेळ ना, वेळ ना म्हणटात. म्हणल्यार न्हिदोंक गेल्ले आहा. जाल्यार हिंचो ही बागेवन पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन ही आयची चीट सांगता तेन्ना आयचे चिटीन खेरीत भाशेन उगडास कोत्ता, तुमी आदीं काळुकान आसलीं जायत पूण देव तुमकां आतां बक्षिता. आनी देवान आपल्या पुताक क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं तुमकां सोडयल्यान देखून आजून पासून जरी तर न्हिदलेलो आसाय जाल्यार उठ, जागो जा. न्हिदलाय तो जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठून ये. आनी क्रिस्ता जेजूक तुजेर परजळून दी. हो निमणो भाग गरजेचो. क्रिस्ता जेजूक तुजेर परजळून दी म्हणल्यार तूं जीं कितें उतरां उलयता, तूं जें कितें तुजे गूण दाखयता, तूं घडये एक वाचप करूंक येता, तूं एक घडये गायन करता, एक गिटार वाजयता, परजोळ तुजेर हो क्रिस्ताचो परजोळ तुजेर परजळून दी. तूं एक इल्लेशें समुदायान एक बरें काम करता, सगल्यांक बराबर घेवन मागणें करता, वो समुदायान एक क्लेनलिनस ड्रायव्ह करता, वो जी कोण बरी ना ताका वचून एक विजीट करता सगल्यांक दुसऱ्यांक घेवन. तुजें बरेंपण तूं कोत्ता. तूं घडये कोण न्हू, PPC मेंबर न्हू, तूं घडये गांवचो MLA बीन न्हू आनी त्या वाड्याचो पंच मेंबर न्हू, तुका कोणेंच लिडर म्हूण काडूंक ना. पूण तूं एक ल्हानशी करनी, म्हज्या वाड्यान कोण तरी बरो ना, तेजी सेवा करपाक जाय, ताका गरज कितें तें पळोवपाक जाय. एकलो हांव वयतां, म्हजे बराबर आनीक 2 जाणांक ओडटा. क्रिस्ताचो परजोळ तुजेर परजळ्ळो म्हणटूच हेका म्हणटात न्हिदलाय जागो जा. आनी न्हिदोन उजता तांकां कांय पडलेलें ना. कोण बरो ना म्हणून देव जाणा. आमकूय खबर आहा, म्हाकूय सांगला तो बरो ना म्हणून. कोणा खबर ना, म्हाकूय खबर आहा आमगेर फ्लाड येयला म्हणून, म्हाकूय खबर आहा अर्थक्वेक जाल म्हणून, तें पडलें, घर पडलें म्हजे वयल्यान, म्हाकूय खबर आहा. न्हिदलाय जागो जा. आयज आमचे भोंवतणी असल्यो जायत्यो वस्तू घडटात जंय आमी कडेन कुड्डी जाल्लीं आसा.
आनी आयज ही आख्खी एक काणी काय बरी, हो एक इन्सिडंट जेजूच्या जिवितांतलो. कुड्ड्याक बरो करता आसतना बागयोन जिवां बरो डिटेल्स दिता सगल्यो, कोणें कोणाक कितें म्हणलें हें सगल्यो एक एक डिटेल, केन्ना म्हणलें, कित्याक म्हणलें. आनी ते फारिजीव आहा ते परतून परतून केशे भाशेन झरयतात. ह्या पासत तें शुभ वर्तमान व्हडलें जालां, नाजाल्यार धाकलें जावपाचें तें परतून परतून. पूण ते फारिजेवांनी परतून परतून केल्लें. तेकाय विचारलें, तेजे मांयक पायक विचारलें, आनी मायन पायन बरोसो जबाब दिलो. आपणाक मातशें इल्लीशी सेफ रावली. हेंकां पाती येवपा न्हय. कितेंय तोंड उगडीत जाल्यार ते रोखडे धरून भायर घालतले, भायर उडयतले, नांव पिड्ड्यार करतले. ह्या पासत चल तो बाबा व्हडलो जाला, तेका आतां उलोवपाक कळटा, ते कडेच विचार. आमकां खबर ना, आय डोंट नो. मातशें तें आय डोंट नो म्हणटा तें जॉन बरें, तें आय डोंट नो म्हणटा तें. पूण आतां ह्या आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी नियाळान आयकलां, पातोक म्हूण खबर ना म्हाका तें. आय डीड नॉट नो दॅट इट इज अ सीन. म्हाका खबरूच ना तें पातोक म्हूण. आनी खबर नासतना आमी पातकान पडत 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 आसा. वो कोणेंय जरी तर आमकां सांगलेलें आसा तें पातोक म्हूण, जाल्यार तेका आतां एक सपोर्ट असो लागलेलो. सगळे कोत्तात मरे, हें आनी कितें पातोकू. फेसबुकाचेर रील चोयल्यार आनी केसो पातोकू सावियला, तें पातोकू. फेसबुकाचेर रील चोयत जाल्यारू सगळे चोयताय. कित्याक केले ते रिल्स, कित्याक कोत्ताय, तांकां व्यूज कशे मेळटले हांव चोयना जाल्यारू. तें आनी पातोकू ना. रिल्स चोयल्यार पातोक न्हू, टायम वेस्ट केला तें पातोक. मागणें करपाक जाय आसलें, तें मागण्याचो सॅक्रिफायस केलो हे रिल्स चोवपाक, तें पातोक. जाल्यार आय डीड नॉट नो दॅट इट इज अ सीन इज बिकमींग अ डेंजरस ट्रेंड अमंग आर यूथ टुडे. आयज आमच्या तरणाट्यांक न्हिदल्यात ते जागे जायात म्हणटा तें हें पातोकू सायबा बोगूश. म्हाका खबरू नासली हें पातोक. असलीं जायतीं पातकां आहा जीं आमकां खबर ना तीं पातकां म्हूण. आयज आमी शिकपाक जाय परतून पातोक कितें, पातोक ना कितें. जाल्यार ज्या मेरेन तूं तुजें पातोक मानून घेना, अंटील एंड अनलेस यू एक्नॉलेज युअर सीन, यू कॅनॉट बी फॉरगिवन. देव काकलुतीवंत, वय केद्दें व्हडलें पातोक कर आनी वस आनी माग काळजांसान. एक्नॉलेज युअर सीन, हाव एवर बीग इट इज, यू आर फॉरगिवन. डावटूच ना. शुवर पातोक भोगसतलेंच, पूण म्हाका खबरूच ना. देव काकलुतीवंत आसूं, पातकां केल्यार कितें जाता. देव काकलुतीवंत, देवान आमचे पासत रगत वारयलां, तो भोगशिता, तो भोगशितलो. ऑटोमॅटीक forgiveness is not there, not available. Automatic ना. खूंय आहा हो आख्खो प्रोसेस आहा. जेजूच्यान त्या मनशाक बेश्टोच कुड्ड्याक बेश्टोच बरो करपाक जातालो. आनी जेजून जो प्रोसेस केला तेजी गरज पासून ना. कसलो प्रोसेस हे आनी कितें जेजून केला तें थिपी पयलीं काडली आनी मातयेन उडयली. जस्ट इमॅजीन, जेजू बसला थिंगा, माती आहा, आमी ह्या दिसांनी ती मातयेचीं घरां बांदता सकयल. तुमचे मदले कोण थोडीं जाणां येवन चयला तुमी कशे भाशेन करता ती माती घेवपाक जाय, इल्लेंशें उदक घालपाक जाय, तितून शेण घालपाक जाय आनी कालोवपाक जाय. पीठ कालयता ते भाशेन बरें दिसता. हांवें नाकटां कातुल्लें तेका लागून माती कालोवपाक जाय देखून. आनी मागीर ती कालोवन 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 ती बरी जाता. मागीर थापटिपाक जाय, टॅप 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 करून. मागीर तें सोंपें रेडी जाता. आतां वचोन चोयाय तुमी, सोंपें रेडी जाल्लें आहा आमचें. ती माती कालोवपाचो प्रोसेस जेजू कोत्ता. बसता थिंगा, थिपी उडयता मातयेन आनी कालयता. आनी ती माती कालयल्या उपरांत काडून तेच्या दोळ्याक लायता. बरें आहा थिंगा पासून. आपणें केलें तें केलें, नाका जाल्लें. आतां त्या कुड्ड्याक सांगता, कुड्ड्या वस आनी सिलोमाचे तोडयेन धू. हें आनी कितें आतां त्या कुड्ड्याक अशें दिसती पडना. आनी तरी आसतना जेजू ताका सांगता, ते आतां वस आनी त्या सिलोमाचे तळयेन धू. गेलो, धुयले. आमकां जुवांवान सांगो ना ताका कोणें वयलो तो. हांव आजून पासून क्युरियस आहा जाणा जावपाक, ह्या कुड्ड्याक कोणें व्हेलो ते सिलोमाचे तळयेन. आनी जेजून जिंगा माती कालयल्ली ती खूंय कालयल्ली, सिलोमाची तळी म्हणटा ती कितले पयस आसली.
रिसर्च करपाक जाय म्हाका हेजेर, आजून करूं ना, पूण चिंतपाची गजाल न्हू. पूण जेजून हो आख्खो प्रोसेस केलो, हें करपाक गरज नासली. म्हाका दिसता मातशें तरी पयस आसलेलें, म्हणटच जेजून ताका सांगपाक जाय नासलें, कित्याक जेजू सगलें जाणा. ह्या कुड्ड्याच्यान थिंगा चलोन वचून ते तळयेन धुवपाक जावचें ना, जेजूक जाणा जावपाक जाय आसलें. तरी वच आनी सिलोमाचे तळयेन धुव. देखून कितें इल्लेशें मातशें डिफिकल्ट लागलें न्हू, तेन्ना आमी गुणगुणटा चोय. तुमी गुणगुणटात न्हू, हांव गुणगुणटा केन्ना. मातशें डिफिकल्ट लागलें न्हू, आनी इतलें त्रासाचें कित्याक करपाक जाय आसलें, इतलें केल्यार पुरो आसलें, रोखडें जावपाचें अशें जायते फावटी दिसता. जाल्यार आमी गुणगुणटा तेन्ना उगडास करचो, प्रोसेस आहा. तेच भाशेन कुमसार देव काकलुती व्हरून न्हू, तेज्यान भोगसूंक जाता न्हू, वोसान त्या फादरा बोगलेक दिमी घाल, पातकां सांग, पातकां उगडास कर. हें आनी कित्याक प्रोसेस येदो व्हडलो, डायरेक्ट बोगोस. प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट. आनी कुमसार जावपाक पातकां ओळखून घेवप इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस. पातोक ओळखून घेवंक जरी तर फर्स्ट स्टेप, जाल्यार तेज्यावन प्री स्टेप आहा, तो म्हणल्यार त्या पातकांचो उगडास करपाक. फकत तुवें पातकाचो उगडास केलो जाल्यारूच तें पातोक मानून घेवंक जाता. आनी कोणूय तुका पातोक सांगता हें तुजें पातोक. सेरमांव जेन्ना जाता तेन्ना जायते फावटी येतात तीं पातकां, अरे वय मरे हें म्हजें पातोक. एक्नॉलेज दॅट इट इज अ सीन, पातोक आहा म्हूण. आनी तेन्ना हो प्रोसेस आख्खो जो कंप्लीट जाता. आनी तेन्ना कुड्डेपण तेजें पयस गेलो. तेणें म्हाका माती कालयली, दोळ्याक लायली, म्हाका सांगलें वच आनी सिलोमाचे तळयेन धुव. हांवें धुयलें आनी म्हाका आतां दिश्टी पडटा. तोय बरो सांगता कुड्डो, सांगता आसतना. एकूच पावटी न्हू, पूण 2 पावटी सेम प्रोसेस. तेंच सांगता. तेणें म्हाका सांगलें वच आनी पयलीं ते लोकांक सांगलें आनी मागीर फारिजेवांक सांगलें. आनी फारिजेव आयकना तेन्ना सांगलें तेंकां, तुमकां सांगलां आनी तरी तुमी आयकना. हें आनी कितें काय म्हणलें तेणें, क्या चल रहा गो आमे, तुमकां सांगल्यार तुमी आयकना आनी तरी पूण ही चात्ता. हिपोक्रेसी ह्या फारिजेवांची. आयज आमचेय मदें घुडी भाव भयणीन असलें चलता. आनी तेन्ना आमी जागी जावपाक गरज. आनी आयज हें सगलें चिंतून आमी दुखी जावपाची न्हू. भोव करून आयज जे आमचे पॉलिटिशन्स कोत्तात, आमचो सरकार जो आयज आमकां फटयत आसा, तेंचें चिंतून आमी आयज दुखी जावपाचें न्हू. आयज खुशाल जावपाचें. कित्याक आयज खुशाल जावपाचें? आयज कित्याक खुशाल जावपाचें? आयज कित्याक खुशाल जावपाचें? खुशालकायेचो आयतार लेतारे संडे. आयज पयलीं सान सांगलां मिसकॉमेस करचे पयलीं, आयज लेतारे संडे. दर्या थोड्यो वस्तू मतीन, ह्यो वस्तू थोड्यो मतीन दवरीत जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटल्यो. आमकां जाणा जावपाक, आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक, तरणाट्यांक शिकोवपाक. तर आयज लेतारे संडे, खुशालकायेचो आयतार. आनी ही खुशालकाय कित्याक सोडवणदार आमकां सोडयता. देखून जागृत जावया आनी जागृतायेन हे सोडवणेक आमी वेंग मारुया. सगळीं उबी रावया. सतमानता देवा, सर्पदुदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी समावलो. आंकवाय मरयताय सोरमलो, पोंच पिले ताका ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिबिलो. तो मेले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेत देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवांनी मेलेल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. ही जेजूची आज्ञा आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या काळजांत कोंचोवन
आपल्या देखीवंत जिविता आनी मुनियारपणा वरवीं जेजूचो उजवाड जावंक देवा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आमी उजवाडांत चलतांव जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसांव. ह्या देवाच्या उतराची समजणी आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक आनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती समाजाच्या फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी पोरजे सवें एकचाराचें मोन तांणी घडोवन हाडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सवें कसलोच काडूक ना. ह्या देवा उतराची स्फूर्ती आनी बोड भोव करून ह्या प्राचीत काळांत घेवन आमच्या जिवितांत आसलेलो पातकाचो आनी गैर समाजाचो काडोक आमी पयसावून खरी उजवाडाची मनशां जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून इराण वॉर हें थांबूंक शांती जावंक मागुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटोन एक गीत घेवया. C43. रुंड्या सवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दुख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दुख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा सासणाची पेकोवणी हाडटा तीं दानां आमी तुका संतोशभरीत काळजान भेटयता आनी भावार्थान तांची भोक्ती करूंक आनी मनशाच्या तारणा खातीर ती दाखोळ करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व काळी आमी तुका सर्व ताय दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. काळोखान चलतल्या मनशा कुळाक भावार्थाच्या उजवाडाक पावोवच्याक तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो आनी पुर्विल्ल्या पातकाच्या गुलामपणान जल्मलोल्यांक नव्या जल्माच्या न्हाणा वरवीं तुजी आपणायलोलीं भुरगीं केलीं. देखून स्वर्ग आनी संवसार नवें गीत गावून तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवदूतांच्या दोलबारा सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आनी संवसार वला तुज्या वैभवान. होजाना उंचुर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होजाना उंचुर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत.
कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट. सौम्या, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता. इतले पावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती कायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या. त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमचो देव काकलुतीचो देव आनी ताची काकलूत घेवंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवंक आनी बोगसणें मागूंक आमकां आयज शिकयला. तर देवाचे काकलुतीक उलो मारूंक आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी थंयच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी
आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेवया D15. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुझ्या दिव्याक बोलबिसलेचे यंत्राक चोलो बोलुबेचे. उच्या दिव्याक बोलबिसलेचे यंत्राक चोलो बोलुबेचे. तुझे बगोर मागनाची वीर ना बोल जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागनाची वीर ना बोल जेजू आनी पदवी. मिठाव जेजू पूर्णाकार सार तेला पोटी तेला विने. कातोर्दलो रुकाकानो बिगोडलोलो कुडिसानो. कातोर्दलो रुकाकानो बिगोडलोलो कुडिसानो. तुझे बगोर मागनाची वीर ना बोल जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागनाची वीर ना बोल जेजू आनी पदवी. जेजू म्हाका तूं जावन आसाय कोरोनांतलो स्वादीक माना. देव पोरचेचो उज्याकांबो इस्रायलाचे कडबाउदो. देव पोरचेचो उज्याकांबो इस्रायलाचे कडबाउदो. तुझे बगोर मागनाची वीर ना बोल जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागनाची वीर ना बोल जेजू आनी पदवी.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, ह्या संवसारांत जल्मतल्या सर्व मनशांचेर तूं उजवाड फांकयताय. तुजे कृपेच्या परजोडान आमची काळजां उजवाडाय. हे परी तुजे मोहिमेक फावो आनी तुका मानता तेंच आमी सदांच नियाळूंक आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. आयज आमचो रितीर सोंपता. खरीत भाशेन आमच्या दिनवास आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या तरणाट्यांक, तशेंच हे 3 दीस आख्खी मांडावळ करूंक जितल्या जाणांनी आदार केला, कोणाचेंच नांव घेयनासतना सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आमचे दिनवास बँड ऑफ प्रिस्ट हाच्या वांगड्यांक येवन हो रितीर आमकां दिवंक तांणी भार घेतलो देखून. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 30,920 रुपया, दाबोलीं कॉपेलान 2,020 रुपया, सगळे मेळून 32,940 रुपया. फुडलो आयतार येता तो आयतार प्राचीत काळाचो 5वो आयतार, पयले मीस सकाळीं 5 वाजता जातलें, कित्याक फुडल्या सोनवाराक सांजेर 21 तारखेर नायट विजील जातलो. मातशें एक चोत्राय दवरची. हो रितीर, हो नायट विजील जो आसा 21 तारखेर जाता तो आमच्या चिखलेच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडलेलो आनी आमची चिखलेची तरणाटी तो कंडक्ट करतात. पूण त्याच बरोबर ह्या वर्साक मोर्मुगांव डिनरी यूथ ते आमच्या तरणाट्यां बरोबर येतात. म्हणटच मोर्मुगांवचे डिनरीचे यूथ जे आसात तांकांय सगल्यांक आमचें आमंत्रण. आनी दुसरेय तरणाटी कोणूय जरी तर येवपाक सोदतात ह्या नायट विजिलांत, तुमची कोण सोयरी आसा, तुमचे कोण वळखीचे आसा, येवपाक सोदतात, लेट डेम कम, आपयात तांकां. सोनवारा दिसाक रातीक 9 वाजता सुरू जातलो आनी सकाळीं 5 वाजता मिसाचेर तो सोंपतलो हो नायट विजील. हो नायट विजील फकत तरणाट्यांकूच न्हू, पण आमचे सगळ्या पॅरिशीक तुमी वर्साच्या वर्साक येतात ते भाशेन ह्या वर्साकूय येवन भाग घेयात. हे रात जागरण, खेरीत जागरण जातलें. तुमी एकामेकाक आपोवची आनी एकामेकाच्या सांगाताक ह्या नायट विजिलांत वांटो घेवचो. आमच्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया. जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमची तरणाटीं कोत्तात हे फिरगोजेन. स्पिरिच्युअल एक्टिविटीज जायत्यो घडोवन हाडटात. जायते फावटी आमकां त्यो दिसती पडनात. दिसती पडटल्यो जाल्यार आमच्या तरणाट्यांक आमी त्या एक्टिविटीजांनी धाडपाक जाय. जायतीं आवय बापूय धाडनात आपल्या तरणाट्यांक आनी मागीर फाटल्यान तांकां उलोवपाक पडटा, ना स्पिरिच्युअल कांय करना आमची तरणाटी, ओन्ली प्ले आनी गेम्स तसलें कितें कोत्ता. पूण स्पिरिच्युअल कोत्ता तें दिसती पडना. ती कोन्नात देखून न्हय, पूण तुमच्या तरणाट्यांक तुमी धाडना देखून. ह्या पासत सगल्या आवय बापायनी चोत्राय धरची आनी आपल्या तरणाट्यांक धाडचें. खेरीत भाशेन आमचे फिरगोजेची तरणाटी जी आहात, नॉट पॅरीश यूथ, मुद्दम सांगता, पॅरीश युथान भितर आसात तींच न्हू, पूण सगळे यूथ ऑफ द चिकालीं पॅरीश हॅव टू बी देर. ह्या नायट विजिलान येवन वांटो घेयात. जायतो आशिर्वाद पडटलो, जायते नियाळूंकूय मेळटलें, जायत्या तरणाट्यांच्यो टॅस्टिमनी आमकां आयकूंक मेळटल्यो. तर येवन तुमच्या तरणाट्यांनी हातून वांटो घेवंक तुमी बराबर येयात तांकां घेवन आनीक ह्या नायट विजिलान वांटो घेयात. दुसरें मीस जातलें 22 तारखेर सकाळीं 8:30 वाजता मांडावळ करूंक दोतोनींचीं भुरगीं. त्या दिसाक सांजेर आमच्या दोतोनीचो दीस सांजेच्या वेळार जातलो. तुमी सगल्यांनी येवन आयताराक सांजेर ह्या कॅटिकॅटिकल डेयान वांटो घेवचो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिल्लें आसा. पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दिसा सांजेच्या 6:30 वाजता ते 7:30 1 वरभर आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता अर्दें वर आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. तुमी येवन वांटो घेवचो.
खुर्साची वाट आनी पवित्र मिसाची भेट शुक्रारा दिसाक सांजेर 5:30 वाजता जातली. पॅरिश वुमन सेल मंथली मिटींग 16 सोमारा दीस सांजेर 6:30 वाजता जातली आनी डॉक्टर पूर्णिमा नायक हाचें उलोवप जातलें ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्वायकल कॅन्सर हाचे वयर. सगळ्या वस्तुऱ्यांक केरीत भाशेन आमंत्रण आसा हे जमातीक येवन वांटो घेवंक. पॅरिश वुमन सेल आमची आसा तांची जमात जाता ती येतात, पूण जीं कोण ह्या सेलान नात तांणी सगळ्यांनी येवंक. आनीक ही म्हायती डॉक्टर पूर्णिमा नायक ही आमकां येवन दितली, ही तुमच्या फायद्याक तुमी घेवंक. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा, टिकेट ना ताका, फ्री, सगळ्यांनी येवचें. ह्या दिसांनी आतां जे कोणें भाग घेतला रेतीरान, बरो जाला रेतीर बरो जाला. स्क्रीन सारकी आसली, स्क्रिनीचो मातसो गडबड जालो न्हू. आनी ह्या पासत आमी स्क्रिनी बाबतींत पयलीं चिंतलोलें. सद्याक आमी जी स्क्रीन वापरता ती आमची न्हू, ही गरजेची न्हू, ती चिकाली स्पोर्ट्स क्लब हांची. ताणें आपल्या उदारपणान आमकां उजार करूंक दिल्ली. तशेंच जो प्रोजेक्टर आमी उजार कोत्ता तो आमचो, ही गरजेचो न्हू, तोय तेंचोच, चिकाली स्पोर्ट्स क्लब. आनी आतां तो जायतो उजार जाल्या उपरांत तेजो बल्ब गेलो. त्या पासत आयज हे 2 दीस अकस्मात आमकां स्क्रिनीचेर हें घालपाक मेळूंक ना. पूण आमचे लागीं हो स्टँडी आसलेलो. हो स्टँडी आमच्या एका तरणाट्यान हिंगासान UK गेल्या उपरांत आपली फर्स्ट सॅलरी 1 लाख रुपया धाडलो. फादर कितें तरी घे ही गरजेन. आमी काडली स्टँडी घेतलो. तो ह्या दिसांनी आमकां बऱ्याक पडलो, स्क्रीन ना तेन्ना. पूण हे बाबतींत आमी आमचें उलोवप आनी आमी डिस्कशन करता आसतना आमचे फिरगोजेन मातशें टॅक्निकली इल्लेशें वाडपाक, सगल्यांक पयस आसा तांकां बरे भाशेन पळोवपाक, दिसपाक, कांतारां वो हिम्स आमी ताचेर घालपाक 4 स्क्रिन्स, 4 TV मॉनिटर्स घालपाचें चिंतलोलें आसा, येवजण आसा. ही गरजेन भितर 4, भायर कॉरिडरान 1 आनी 2, 6 TV मॉनिटर्स आमकां घेवपाक आसात. तशेंच व्हडली स्क्रीन, परतून स्क्रीन घाल काड, प्रोजेक्टर गेलो, बल्ब गेलो असलें जायना जावपाक एक व्हडली TV स्टँडाचेर आसतली, ती बीन आमी घेता. जेन्ना आमचो इस्टर, मागीर क्रिसमस, न्यू इयर जाता, भायर जी आमी स्क्रीन घालता ती वापरतले. तशेंच जेन्ना उलोवपां जातलीं आनी टॉक्स जातले तेन्ना हांगासर तीच TV आमी वापरतले. हेका सगल्याक खर्च आसा, देखून तुमकां सांगता. तर ही घेतात तातूंत एप्रॉक्सिमेटली एक TV घेवपाक आमकां 33,000 पडटात. जे वेंडर्स आसात तांचे लागीं उलयल्या उपरांत 33,000 पडटात. आनीक व्हडली TV ती एकूच जी आमकां जाय ती घेवपाक 66,000 पडटात. तुमच्या उदारपणान तुमकां जरी तर कोणाकूय दिसता आमच्या फॅमिलीच्या नांवान दिवचें, वा आमच्या ह्या तरणाट्या भाशेन म्हजी पयली सॅलरी वा म्हज्या सॅलरींतलें कितें काडून दिवचें, आनी हे TV मॉनिटर आमकां सगल्यांक आदार जावचे पासत इगर्जेन घालचे, जाल्यार तुमी मुखार येवचें आनीक आमकां आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान कळोवचें. तशेंच फाब्रिका कळोवंक लायता. नाल्ल थोडीं जाणां सोदतालीं, आतां पाडो जाता, कोणाकूय जरी तर नाल्ल जाय घेवपाक इगर्जेन फाब्रिकाचे, जाल्यार तुमी फाब्रिकाच्या कमिटी मेंबर्सांक मातशें कळोवचें, नाजाल्यार आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान कळोवचें. ह्या दिसांनी नाल्लांचो पाडो जातलो. आयज आमी बरीशी पेज जेयली, ज्योती रायस, तुमी पळयल्ले आसतले, हिंगा सुकोंक घातलेले. आमचे CYFC चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी आयज आमकां तांदूळ दिले, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे बरे लागतात ते तांदूळ विक्रेक घातलेले आसात, एवेलेबल फॉर सेल. तेचो प्रेस 120 रुपीज पर kg अशें दवरलेलें तेणें रेतीर जावचे पयलीं. पूण फादर झेवियर आयलो आनी ताणें म्हणलें बिजनस करपाक जाय पूण चड प्रॉफीट काडनाका, देखून टाक्क करून रेट स्लॅश केल्या आनी फकत 100 रुपीज पर kg दवरला. पॅकींग जें केल्लें आसा
ताचेरूच हो ऑफर आसतलो म्हूण मातशें चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबान तुमकां कळोवंक लायलां. आयज आतां मिस जाल्या उपरांत कोणाकूय जर तर घेवपाक जाय जाल्यार 2 kg आनी 5 kg पॅक्स तेंचे आयज केल्ले आसा, 100 रुपीज पर kg. तशेंच बरेशे भेंडेय तेणें हाडलेले आसा, ते तुमी घेवपाक जाता. समुदायाच्यो जमाती 15वीर सेंट इग्नेशियस दे लॉयला समुदाय एलेगांजा क्लेटा लोबो हांच्या घरांत 6 वाजता. 22वीर फादर आग्नेल समुदाय आसोय सेर्तोरियो डिकोस्टा हांच्या घरांत सांजेर 5 वाजता. इगोर्जेक तुमचें दान एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 5,000 आनी गूड सॅमेरिटन फंडाक पासत दिल्यात एका बऱ्या देखणारान 5,000. तुमच्या उदारपणाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. आमचे फिरगोजीन कुमसारां 18वेर जातलीं. 18वेर सांजेर 4 वाजता इगोर्जेन, तशेंच दाबोलीं कॉपेलान. वेळार सगल्यांनी येवचें उगडास करता. आमचे डिनरीचे पाद्री कुमसाराक येतात. हें जातलें बुधवारा दीस 18th 4 वाजता सुरू जातलें आनी मागीर सांजेर सगळीं कुमसारां जाल्या उपरांत 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. तुमी सगल्यांनी वेळार कुमसाराक येवचें. सगळीं उबी रावया. फुडल्या शुक्राराक खुर्साची वाट आनी मिसाची मांडावळ करूंक टिम्स फॉर एसोसिएशन्स आनी कॉफ्रारिया दे इमाकुलादा कोसेसांव. खेरीत आशिर्वाद घेवंक आमचे तकल्यो बागोवया. सर्वेस्परा तुजे खालते पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. अशोक्तांक सांबाळ आनी मरणाचे सावडेन चलतल्यांक तुज्या सासणीक उजवाडान जिवीत दी आनी सगल्या वायटांतली निवारून संपूर्ण बरेपणाक पावूंक तिका फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया I-28. सगळे तुझे ओखमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचे ओको दिता. सगळे तुझे ओखमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओको दिता. आत्म्या म्हज्या काल सांगता देवाचे उपकार.